को फेंक दो, 1 2 1 2 डॉक्टर सैमुअल को फेंक दो, आमका नका असलो दोतोर आमका नका, आमका जाय नारी न्याय आमका जाय, आमका जाय यानी न्याय आमका जाय, आमका जाय यानी न्याय आमका जाय. We want justice, we want justice. आयज हांगा गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस म्हणून ह्या नात्यान आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे साऊथ गोवाचे अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा बरोबर आणि बाकीचे आमचे हांगा काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसा त्यांच्या बरोबर ह्यो आयज आंदोलन घडोवन हाडला. तो कित्याक की ह्या डॉक्टर सॅम्युअलाचे अगेन्स्ट कित्याक म्हणजे आमी ऐकले न्यूज आत्ता जशी आमची बहीण उलयली आणि सावियोन सांगले तशें ह्यो एक हिनियस क्रायम आसा. एक आमच्या महिले भयणीचेर जी ह्या काम करताली ह्या क्लिनिकान एज अ नर्स तेजेर बलात्कार जाला आणि दिस काइंड ऑफ हिनियस क्रायम शुड नॉट बी टॉलरेटेड अँड शुड नॉट बी लेट लूज. तेका डॉक्टर सॅम्युअलाक आता कस्टडीन दवरला 14 days. पण कितें गॅरंटी की तो भायर सरतलो आणि मागीर असले परत करचे ना, तो थंयच उरतलो. पळय आमची देशाची न्याय व्यवस्था अशी आसा की एका केसीक 10 वर्सांय वचूंक शकता, 5 महिने वचूंक शकता, 50 वर्सांय लागूंक शकता. टिल देन तो जर भायर सुटलो आणि परत अशें जर हे क्लिनिक चलता आणि चालू आसा, गॅरंटीच ना आमची महिलांच्या सेफ्टीची. कशी उरतली आमची महिला सेफ? ह्या दिसांनी हे एक केस न्हू पण असली सद्दां आमी केसीस आयकता आणि गोय प्रदेश महिला काँग्रेस आणि तशेंच काँग्रेस पक्ष हे महिलांच्या संरक्षणा खातीर न्याया खातीर सतत लढो दिता आणि आमी आवाज उठयतली. हांव मागता, हांव एक स्वता डॉक्टर आसा आणि आमच्या बरोबरचे कितले तरी डॉक्टरां बरोबर हांव वावरला. असलो जर डॉक्टर हेका आमी रक्षक म्हणपाचे न्हू भक्षक म्हणपाचे, तो डॉक्टराच्या वेशान एक दुःशासन जावन आसा आयच्या ह्या राज्यांतलो आणि असल्या डॉक्टरांक कशेंच काम करपाक दिवपाचें न्हू. हांव म्हणटा जस्ट नॉट हिज क्लिनिक, his license, his registration should be suspended as a doctor. He should not be allowed to practice anywhere. कित्याक तो येयला भायरसून हांगा अशें घडला, कोण जाणा कितें करून भायर तो मागीर हांगा गोंयान आयला, गोव्यान अशें जालें आणि आता हे करून परत आनीक खंय भायर वयतलो आणि थंय महिलांचे शोषण करतलो. पण दिस कॅनॉट बी एक्सेप्टेड अँड वी एज काँग्रेस पार्टी विल नॉट एक्सेप्ट इट. हांव म्हणटा अशें कितले तरी केसी घडला आसूंक शकता. एक महिला खंय तरी आयज येयला ती नर्स आणि तिने कंप्लेंट केला. खूप जण बायला अशी असता जी रिपोर्ट करना, कंप्लेंट करना आणि सांगू शकना कितले पेशंट तेच्याकडे वयता. सो वी कॅनॉट लेट दिस क्लिनिक फंक्शन हियर अंडर दिस नेम ऑफ डॉक्टर सॅम्युअल. आम्ही मागता, आमची मागणी आसा सरकाराकडे, हांगच्या आमदाराकडे, हांगची पंचायत आसा तेंच्याकडे की आत्ताच्या आत्ता बेगीतले बेगीन हे क्लिनिक फंक्शनिंगूच बंद करप. If Dr. Samuel, with his name, this clinic is running, we don't know how or what other staff must be facing, what kind of harassment. At the same time, म्हाका अशें म्हणूंक दिसता जी ती महिला आणि तिची फॅमिली परिवार फुडें सरलो, हांव देवाकडे मागणी करता की तिका स्ट्रेंथ दिवची, ताकद दिवची. तिच्या बरोबर जे घडला ते खंयच्याच महिले बरोबर घडूंक जायना. एक मानसीक बेस्ट ऑफ फिजिकल न्हू पण एक मानसिकूय त्राण जाता जेंका असो बलात्कार फेस करचो पडटा. आणि मागता आयज हे तुमचो प्लॅटफॉर्म मिडियाचो यूज करून की यात आमच्या भशेन आमच्या बरोबर महिलेंक ह्या काँग्रेसीन आणि महिला काँग्रेसीन जॉईन जाया असे हे जे मुद्दे असता ते आम्ही घेवपाक सतत उभी असता. महिलांचो न्याय हे मेळोवपाची ताकद आमच्याकडे आसा आणि आम्ही तो सतत व्हरतली फुडें. मागता तुमच्याकडे यू शुड ऑल्सो ऑल जॉइन अस इन दिस कॉज. थँक यू. See, we have all gathered here for a big cause. It is a heinous crime to commit a rape. Now, doctors in every household are looked up to as God. After God, we revere a doctor because a doctor saves life. A doctor doesn't take away the dignity of a lady. Now, I applaud the courage of that girl, of that nurse to come forward and bring forth this crime. It takes courage. It takes a lot of courage to lose your dignity to show it in front of the world. Now there are so many girls who don't come forward. This girl has come forward, so it is a right of every citizen of this state of Goa to come forward and support that girl. We, the Mahilas of Congress, as well as the entire Congress party, we is going to go behind this case and see that this lady gets, this girl who has come forward with show a lot of courage, that we give her justice. आता हे कितें लागून सांगता हांव, जेन्ना एक हॉस्पिटल एक क्लिनीक आहा, कोण हे रस्त्यान वयता, एमर्जन्सी जाता, कितें जाता, सो कोण मनीस थंय पावपाक शकता.
आनी हे दोतोराची तर कॅरेक्टर तर असलो आहा जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान हो डॉक्टराक हे आख्खे गोंयांत ताका प्रॅक्टीस करपाक दिवपाक शिरपण आनी खंय तरी ताका डिपोर्ट करपाचो कित्याक ह्याच जाग्याचेर कोण वयता आनी इनोसंट पीपल वील गो देर आनी हो तर असले बलात्कार बी असले तर तो एक्ट करपाक लागलो जाल्यार इट इज अ व्हेरी व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन आनी व्हेरी सिरियस मॅटर हाजेर सरकारान सारको दखल घेवपाक जाय आनीक आमची मागणी ऑन बिहाफ ऑफ आवर महिलाज आय एम ऑल्सो ए फादर ऑफ ए डॉटर ए ग्रोन अप डॉटर वी डू नॉट नो what kind of future is there for our daughters in Goa. So आमचे पुलीस बाबा आमचो PI बी तांकां आमची मागणी एका कडक सजा दिवन हे डॉक्टराक हिंगाच न्हू आख्खे गोंया मात्र ताका प्रॅक्टीस करपाक दिवपाक शिरपणा कित्याक दीस मॅन इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर आमची थोडी आमी म्हायती काडटे भाशेन हेगेले जायते असले प्रकारान चलता सो एका हिंगा सारको डिबाट करपाचो फ्रॉम आवर गोवा अँड आमचे महिलांक सुरक्षीत दवरपाची ही आमची मागणी. हांव मनीषा उसगांवकर काँग्रेस प्रदेश कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी. आज आमी हांगा आयिल्ली आसा. हो दोतोर आज तुम्ही पळयला आसतले दोतोराक आमी देवाचें स्थान दिता टिचरांक आमी देवाचें स्थान दिता पूण हे दोतोर जेन्ना अशी कृत्य करता हांकां कितें म्हणपाचें आनी आज आमी हांगा मोर्चा हाडच्या पयलीं सरकारान पयलीं ताजें लायसन काडपाचें ताका काडून उडोवपाचो असलो दोतोर तुमी सांगा. आतां ती नर्स ताजो स्टाफ तो ताजो आमची सारकी आतां दोतोराचेर विश्वास दवरून बायलो जाणटी भुरगीं बिंदास वतात दोतोरा कडेन वतात आनी जेन्ना हे दोतोर अशें कृत्य करता हांव सांगता हो दोतोर जर आपल्या स्टाफाचेर केलो अशें कितलेशेच बायलांच्या आंगाक हात लायिल्लो आसतलो. थोडे बाबडे उगी रावतात आसूं पाड पडून आपल्या लजेक खरें त्या चलयेक त्या नर्सीक वालोर दिवपाचो आनी अशी आमी सांगतात. आज गोंयांत दिसाक एक रेप केस मॉलेस्टेशन मर्डर हो सरकार न्हिदला हे सरकाराक हे दिसती पडना. आज गोंयांत इतले क्रायम वाडल्या क्रायम आमी कितें म्हणटात क्रायम केन्ना जाता जेन्ना मनशाक भंय ना हे कितेंय केल्यार हांव सुट्टलो बेल जातलो हायकोर्टान वतलो व्हडलें कितें जातलें अशें जेन्ना चलता हांव सरकाराक म्हणटा भंय दाखयात तुमचें शासन कडक करा पनिशमेंट कडक करा जाचेर तार फाटल्या सीएमान सांगिल्लें की आमी टॉलरेट करचे ना असल्यो केसीस आतां टॉलरेट कित्याक करता अशें करूं नाकात. आमी पयलीं सांगता आमी आतां परत सांगतात अशें जर क्रायम जायत आनी सरकार जर एक्शन घेना आमी फाल्यां सीएमाच्या दारार सुद्दां वचपाक ओगी रावची ना. आज बायलो गोंयांत सेफ ना. गोंय जे सदांच एक सेफ प्लेस म्हणून बायलां खातीर वळखताले ते सेफ ना. आज टीचर मॉलेस्ट करता भुरग्यांक खंय रेप जाता मर्डर जाता बापूय भुरग्यांचेर हे करता. हे भायल्यो स्टेट्स पळय ज्यो आशिल्ल्यो गोंया भायले आमी म्हणटाली देवा अशा स्टेटींनी क्रायम ते गोंय आतां खंय पावलां. जे गोंय प्रगतीचेर टुरिजमाक वयर चडपाचें सोडून ते पाड पडलां. असले दिसाक 10 क्रायम सरकाराक म्हणटा मातशे जागे जायात आनी हांकां असो कडक पनिशमेंट दिया हाजे लायसन कॅन्सल करा हाका गांवांतल्यान भायर उडयात. 1-2 ची खबर जे आमी सदांच म्हणटा एक पेशंट हॉस्पिटलांक व्हरपाक आमी आमकां देव कसो आमी व्हरता एक हॉस्पिटलांक आनी देवा फाटल्यान आमी दोतोराक देव म्हणटा पूण आज घडली जाल्यार आज बलात्कार जाल्या हे हॉस्पिटलांक हे हॉस्पिटल म्हूण क्लिनीक म्हणटा पूण हॉस्पिटल कशें हांगा एक नर्स यंग नर्स हॅज बीन रेप्ड हियर. हांव नको जे दोतोर जे पेशंटाक सांबाळपाक आमकां बरें करपाक हे दोतोर आसता पूण आज टुडे वी आर नॉट सेफ आर वुमन आर नॉट सेफ. आमच्यो बायल्यो ज्यो भयण्यो आज सेफ ना. असले दोतोरांक हांगाचे क्लिनीक न्हू गांवचे भायर मारपाचे. हे भायले येता दोतोर आनी आमचे गोंयकारांक हो आज अटॅक जाला गोंयकारांचेर. हे आमी आज आयले आमचे तशेंच आमचे महिला प्रेसिडेंट बाय प्रतीक्षा कलप आसा तशेंच आमचे ZP बाय मिशेल रिबेलो तशेंच आमचे जनरल सेक्रेटरी बाय मनीषा उसगांवकर तशेंच आमचे ZP बाब जुलियो आनी हांगा आमचे जनरल बाब मोरेन आसा तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते हांगा येयला. वी हॅव कम टू डिमांड ऑफ द क्लोजर ऑफ दीस हॉस्पिटल वॉट्स ऑफ क्लिनीक बिकॉज आवर वुमन आर नॉट सेफ. जे हांगाचो हांव नको आमदारान हें बंद करूंक जाय आशिल्लें कित्याक 2 वर्सां पयले जे एक हांवें व्हिडिओ पळयला
हो आम आदमी पार्टीक जॉइन जाल्लो हो दोतोर पॉलिटिक्सांक आनी देर वॉज अ big this thing on the social media saying there's a AAP boost in Valley. Is it the boost what we get in Valley? Yeah, Apache. This is what AAP. I don't know about the president has to expel him immediately from the party. हेजेर काय तांचे कारवाई जालना दिसता म्हाका ताका तेजे अध्यक्षाक खबर आसा जाल्यार म्हाका दिसना कित्याक तेणेय बी तेजे अमित पालेकरान स्टेटमेंट काडूंक ना. When a person in their party who was brought like a dreams in Valley, and this is what he has done. Today we condemn what has happened, and I salute the lady who has come forward, the nurse. कित्याक असले जायते जाले आसतले इन्सिडंट पूण आमचे गोंयकार भिवून येयनात, लोजयेन येयनात. So I salute to the nurse, whoever it is, a young lady who has come forward, and I hope that she will get justice, and we will see the South Goa Pradesh तसेच आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी will be totally behind this victim. जे पर्यंत न्याय मेळटा ते पर्यंत आमी ताका हे दोतोराक सोडचे ना.